नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनात येवकार। हांव ऐश्वर्या केरकार। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मंत्री विश्वजीत राणेन दोतोर रुद्रेश कुट्टीकाराक दिल्ले वागणुकीक लागून दोतोर फुर्यो जीएमसी भायर दोतोरांचें आंदोलन। मंत्री विश्वजितान मागची जाहीर माफी केल्या मागणी। बारा तालुक्यांनी 12 गोशाळेची गरज म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकरांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी। पणसुले दारबांदोडा पार करून दवरिल्ल्या गाडयेक कारीन धपको। कार चालकाक जीएमसीत उपचारा वेळा आयलें मरण। पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो। मडगांव एसजीपीडीए रिटेल मार्केटात गोमासाचो तुटवडो। गोमासाची जायना पुरवण। भायल्या राज्यांतल्यानूय हाडपाक मेळना गोमास। सरकारान बेगोबेग गोमासाची करची पुरवण। गोमास विक्रेत्यांची मागणी। सगळ्यांनी एकठांय येवन काम केलें जाल्यार फुडाराक मडकय मतदारसंघात फुटतले कमळ। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायलो विश्वास। आनी टॅक्सी वेवसायात सुटसुटीतपणा हाडपा खातीर एप एग्रिगेटर धोरण गरजेचें। 90% गोंयकारांक धोरण मान्य। धोरण थळाव्या टॅक्सी चालकांच्या आड ना। बेश्टीच टॅक्सीकारांनी दादागिरी खपोवन घेवचे ना। येरादारी मंत्री गुदिनची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारात। भलायकी मंत्री विश्वजितान जीएमसीच्या कॅज्युअल्टी विभागाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकार हाका दिल्ले गैरवागणुकी आड IMA गोंय विभाग जीएमसीचे विभाग मुखेली निवासी दोतोर आणि विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारला। जीएमसीचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकाराच्या ऑफिसा भायर तांणी आंदोलन सुरू केला। दोतोर रुद्रेश कुट्टीकाराक दिल्ले वागणुकी बद्दल मंत्री विश्वजितान जाहीर माफी मागची अशी मागणी त्या दोतोरांनी केल्या। उलोवपाक सारकें रीत येना। आतां प्रेसाचो एक मनीस आयिल्लो इंजेक्शन मागपाक। यू कॅनॉट गायड हिम प्रॉपर्ली। यू लर्न टू कंट्रोल युअर टंग। यू आर अ डॉक्टर. Don't force me to act. Put your hands out first when you're standing in front of me. I generally don't lose my cool. भलायकी मंत्री विश्वजितान शेनवारा गोंय वैजकीय महाविद्यालयाक अचकीत भेट दिवन कॅज्युअल्टी विभागाचो मुख्य वैजकीय अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकाराक निलंबनाची धमकी दिल्ली। एका पेशंटाक इनेसांव दिवंक नाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजितान दोतोर रुद्रेशाचेर फोग काडिल्लो। ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत दोतोरा कडेन जे पद्दतीन वागिल्लो ताचो सगळ्यांनी निशेध केल्लो। हे घडणुकी उपरांत विरोधक धरून IMA गोवा आनी गोंयचे निवासी दोतोरांची संघटना गार्डान दोतोराक दिल्ले वागणुकीक लागून मंत्री विश्वजिताचेर खर टिका केल्ली। तशेंच मंत्र्यान जाहीर माफी मागपाची मागणी तांणी केल्ली। ते उपरांत मंत्री विश्वजितान एके कार्यावळीत जाहीर माफी मागिल्ली, पूण IMA गोंय विभाग जीएमसीचे विभाग मुखेली निवासी दोतोर आणि विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारला। दोतोर रुद्रेश कुट्टीकार हाका दिल्ले गैरवागणुकी खातीर मंत्री विश्वजितान जाहीर माफी मागची। जीएमसीत येवपी VIPंचे फोन बंद जावचे तशेंच खंयच्याच विभागात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जावचे न्हय अशी मागणी दोतोरांनी केल्या। एका डॉक्टराक ह्युमिलेटिंग बिहेवियर करून ताका इन्सल्ट करून सगळ्यांचे हुजेर इन कॅमेरा अशें घेवन कॅमेराचे मुखार ट्रायल करून ताका सस्पेंड करपाची जी धमकी दिली आणि इम्प्लिमेंट करपाचे आशिल्ले ती शेवट फाटीं घेतली। पूण त्या डॉक्टराचे जे ह्युमिलेशन जालें इट इज नॉट ओन्ली एक सिंगल डॉक्टराचे, ते आख्खे डॉक्टर जी एक प्रोफेशन आसा तांचे सगळ्यांचेच एक तो इन्सल्ट एक मिनिस्टर जो हूज हँडलिंग हेल्थ डिपार्टमेंट हाणें केलो हो दुःख ह्या सगळ्या भुरग्यांक नवीन जे भुरगे ह्या मेडिकल प्रोफेशन येता तांकांय आसा। खास करून हांव भारतीय जनता पार्टीच्या दामू नायकाकडे मागता की हो लेट्स कीप पॉलिटिक्स असाइड। सगळे इतर ऑपोजिशन पार्टीकडे मागता, सगळे गोयचे ऍक्टिव्हिस्ट NGO सगळे गोंयकाराकडे उलो मारता की आज आम्ही या दोतोरा बरोबर उभे रावपाची गरज आहा। कित्याक जेन्ना मनीस आपले आरोग्य जेन्ना मनशाचो लाईफ टू डेथ जेन्ना इन्सिडेंट जाता तेन्ना हे दोतोर आमकां वाचयतात। आणि आज जेन्ना तांच्या डिग्निटीचेर तांच्या सेफ्टीचेर
जेन्ना प्रश्न आज उठता कोण तरी एक VIP कल्चर मंत्री येऊन एरोगंटली एका दोतोराक ह्युमिलेट करता, वी हॅव टू स्टँड बाय देम. नमस्कार. आम्ही असा जीएमसीन जाल्यार जीएमसीचे भायर हांगा डीन ऑफिसाचे भायर हांगा सगळे जे डॉक्टर्स आसात ते डॉक्टर सगळे जमलेले आसात आनी तुमी हेजे कारण जाणा आसतले. फाटले 2 दीस जाले हो बोवाळ चलता. हांगा एक डॉक्टराक कॅज्युलिटीचो जो CMO आसा तेका जेन्ना विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आसा, हेल्थ मिनिस्टरान जेन्ना तेका सस्पेंड करता म्हटलो, मागीर तेजे उपरांत खुबसो बोवाळ असो गोंयांत जालो. आनी आयज आमी हांगा पळोवंक शकतात कितलेशेच अशे दोतोर आसात, ते दोतोर हांगा डीन ऑफिसाचे भायर जमलेले आसात. सो हे जे प्रकरण आसा, हे प्रकरणान विश्वजीत राणेन काल राती सुद्धा सांगलेले आसा की आपूण दोतोराची माफी मागता म्हणून. पूण हे जे प्रकरण आसा, हे प्रकरण आता खंय पर्यंत व्हरता आनी हे जे दोतोर सगळे जमलेले आसात ते दोतोर खंय पर्यंत व्हरतात ते पळोवंक सारखे आसतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. 32 वर्सांच्या हवेली कुर्टी वाठारांतलो उत्तम सिन्हा हांणी पणसुले धारबांदोडा रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेक फाटसून धपको दिलो. ह्या अपघातांत ताका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान GMCत उपचारा खातीर दाखल केल्लो, मात ताका उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. सुले धारबांदोडा हांगसरल्या नॅशनल हायवेक आयतारा सांजचो एक एक्सिडेंट जालो. रस्त्याच्या सायडीन जो एक ट्रक पार्क केल्लो आशिल्लो ताका फाटल्यान येवन एक कारीन धक्को दिलो. ही कार धारबांदोडेच्यान फोंडें वयताली आनी कारीचो ड्रायव्हर उत्तम सिन्हा हो हवेली कुट्टी रावपी हो सिरियसली इंजर्ड जालो. ताका पयलीं पिळी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान व्हेलो आनी तेजे नंतर ताका GMCन रिफर केलो. राती ताचेर ट्रिटमेंट चालू आसतना ताका मरण येयल्लें आसा. फोंडा पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केल्लो आसा. तशेंच हे पणसुल्या ते धारबांदोडा ह्या रस्त्याचेर सद्या काम चालू आसा, पूण हांगा मोठ्या प्रमाणात हेवी ट्रक पार्किंग केल्ले वयतात. ताका लागून रातचे हांगा खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. तशेंच हांगा जे डिवायडर घातल्या पणसुले आनी जे धारबांदोडा जंक्शन, हे दोनी जंक्शनाचेर जे डिवायडर घातल्या ते रॉंग घातल्या अशें स्थानिकाचेंय म्हणणें आसा. त्याच बरोबर 1 म्हयन्या पयलीं ह्या रस्त्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वयताले आनी तेन्ना त्यांनी ते डिवायडर पळोवन PWDचे इंजिनियराक हे डिवायडराचे डिझायन चेंजीस करपाक ऑर्डर दिल्ली. पूण अजून पर्यंत हे डिवायडराचे डिझायन चेंज केल्ले ना कारणान हांगा एक्सिडेंट जावपाचे आनी चान्स आसा. सो PWDन हेचेर गंभीर दखल घेवची. हो पयलो बळी गेल्लो आसा. सो आनी अशे अपघात जावचे न्ही म्हणून PWDच्या इंजिनियरांनी दखल घेवची अशी स्थानिक लोकांची मागणी आसा. पणसुलेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. सगळ्यांनी एकठांय येवन काम केलें जाल्यार फुडाराक मडकय मतदारसंघात कमळ फुलो येता असो विश्वास भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायलो. मडकयच्या कार्यकर्ता मेळाव्यांत दामू उलयतालो. देश असो चलपाक जाय अशें आमी उलोवन दाखयतात. पूण हें केन्ना शक्य आसा जेन्ना आपलें सरकार आसा तेन्ना. सरकार घडोवपा खातीर खूब अडचणी येतात. 4 विचारांचे लोक घेवन कितल्योश्योच गजाली करच्यो पडटात अशें दामू नायक सांगता. पण आम्ही जर सगळे व्यवस्थितपणे या मतदारसंघात भरपूर झाले, आम्ही जर सगळ्यांनी बरे भशेन काम केले आणि जर त्याचे जर माय म्हणणं असताना आम्ही जर काम करताना जर मुद्दामून ती निष्ठा ठेवली जाल्यार मडकय मतदारसंघात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे कमळ त्याने फुलतले. ह्या निर्माण आपलं ध्येय दवरला, आपलो मेसेज जो आसा ते घेऊन सगळ्या समाजाकडे सकलपण होता. आम्ही व्हडले भाशणां करता, देश असो करपाक जाय, देश असो रावपाक जाय. ही केन्ना जातलें ते जातलें आमकां सरकार आसून जाय. तेन्ना जातलें आमकां त्या सरकारा भितर सगळे गजाली ते लोकां कडेन पावोवपाक लागून कशें निस्वार्थ काम करून सरकार जर येता एक सरकाराक खूब अडचणी आसता. 4 विचारांचे 4 लोक बरोबर घेवन वचचे शकता. त्याही वेळाचेर सरकार जाय, स्थिर सरकार जाय म्हणून अनेक गजाली करच्यो पडटा. त्यो गजाली करीतच आमी हें सरकार घेवन वचतात. आनी हें सरकार कित्याक लागून जाता खुबशे लोकांक अनेक गजाली आसता. लोक जायत उलयता, तुमी अशें करपाक जाय, तो अशें उलयता, तो तशें उलयता अशें तांकां सांगपाक कितें आसता. काय सरकार हें नरेंद्र मोदीच्या मार्गदर्शना सकयल चलतना ताजेर हात बळकट करता.
करपाक आनी जाता तितले येवजणी सकयल घरापर्यंत हाडपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक बरोबर दिवचें पडटा. सरकारान टॅक्सी वेवसायात सुटसुटीतपणा हाडपा खातीर ॲप एग्रिगेटर धोरण हाडला. 90% गोंयकारांक हें धोरण मान्य आसा. हें धोरण थळाव्या टॅक्सी चालकांच्या आड ना. कांय टॅक्सी चालकांचे चुकीचे वागणुकेक लागून पर्यटकांक त्रास जाता. बेश्टी टॅक्सीकारांची दादागिरी खपोवन घेवचे ना. राज्यांत ॲप आधारीत टॅक्सी सेवा गरजेची आसा म्हूण मंत्री मोविन गुदिन्होन सांगलें. राज्य सरकारान नियोजीत केल्या ॲप एग्रिगेटर धोरणाक सध्या जायत्या टॅक्सीकारांनी विरोध दर्शायला. हेच फाटभुंयेर मोविन उलयतालो. See, the first thing is I want to clarify that we have had a draft notification in the public domain. People are considering as if we have finalized the aggregator policy in totality. We have invited for suggestions, for inputs from all stakeholders, whether it is the taxi operators themselves, taxi patrons themselves, taxi drivers themselves, the public at large, and all other people connected with this particular business. Government is fully conscious that most locals run this particular business. But what government is saying, while you run this business, please adopt technology. Go on an app so that we have data on which we can do future planning. We know how many taxis are flying, from which point to which point they travel, from the perspective of security for tourists, security for locals. Also, there is a misconception that these taxis will be meant only for tourists who come here. No. If there are app-operated taxis, considering the rates that will be automatically generated, it will be available for the Goan public at large. As if the government is at war with them and they are at war with the government. Simple thing, we are telling adopt technology. No, we are not going to listen. We scrap it. Is this the way? We can always look for a middle path as well, how it is to be done. It is been notified in one way, but it can be subject to maximum changes as per the inputs given by them. But there is no compromise on use of technology. App-based taxis have to come. 90% of the people of Goa want app-based taxis. Why are they ignoring public opinion? And how much the taxi, what is the percentage of the taxi people? You are going to hold the whole population to ransom? अक्षरशः दादागिरी झाली. सो दिस इज नॉट गुड फॉर इन अ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. कर्नाटक सरकाराचो दूधसागराचे उदकाचेर दोळो आसा. ते खातीर तांणी यत्न चालू केला. कर्नाटकाची नवी नाटकां पळोवपाक शकता. ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक आनी म्हादय रक्षणा खातीर वावरपी प्राचार्य राजेन केरकार हांणी हो हुस्को उक्तायला. दूधसागर गेलो जाल्यार आमचो धंदो वतलो म्हूण धारबांदोडेच्या थळाव्यांक हुस्को. म्हादय उदका लवादान 2018 वर्सा कर्नाटकाक 3.9 TMC फीट उदक म्हादयंतल्यान वळोवपाक मान्यताय दिल्या. गोंयाक 24 TMC फीट उदकाचो वापर करपाक मान्यताय दिल्या. गोंय सरकारान जर ह्या उदकाचो योग्य वापर करपाक सुरवात केली ना जाल्यार कर्नाटक दूधसागराचें उदकूय तांचे वटेन व्हरपाक कमी करचे नात. कटला आनी पायणा न्हंय एकठांय येवन फुडें गोंयांत दूधसागर व्हांवता आनी ताचेच फुडें खांडेपार न्हंयत रुपांतर जाता. हे खांडेपार न्हंयचेर म्हत्वाचो ओपा उदका प्रकल्प चलता आनी हो प्रकल्प गोंया खातीर खूब म्हत्वाचो म्हूण प्राध्यापक राजेंद्र केरकार हाणें सांगलें. कर्नाटक सरकार कळसा भांडुरा प्रकल्पाचें काम पुराय जाल्या उपरांत परते एकदां आपणाक जास्तीत जास्त उदक जें आसा हे म्हादयच्या जलस्रोतांतल्यान प्राप्त जावपाक जाय हेच्या खातीर नेटान कामाक लागलेले आसा. हाच्या पयलीं कर्नाटकान एक प्रकल्प जो आसलो तो डॉक्टर लुईस प्रत बार्बोजा हे मुखेलमंत्री आसतना सादर केल्लो आनी तो प्रकल्पांतलो दूधसागर न्हंयच्या उदकाक जे गोंय वटेन येता ताका वळोवन व्हरपाचो. तेतून काटला आनी पायणा हे ज्यो 2 उपन्हंयो आसा ज्यो मागीर एकठांय जाता आनी आमकां दिश्टी पडटा तो सोबीत सुंदर असो दूधसागर. ह्या दूधसागर न्हंयचेरूच आमची खांडेपार जिका आमी ह्या नांवान वळखता जेचेर आमचो ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा ते उदक म्हळ्यार खांडेपार किंवा आमी दूधसागर जिका न्हंय म्हणटा ती. आनी ह्या न्हंयचेर कर्नाटक सरकार जे आसा ते परते प्रकल्प बांदपाचे आपणाले प्रस्ताव जे आसा हे सादर करीत आसा. त्या म्हादय न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हे दुर्बल करपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटक ज्यो तरातरांची नाटकां करता तेतूंतलें हे एक नाटक जें आसा हे नाटक परतें सुरू जातलें 2024. आतां कर्नाटक सरकारान जो आमच्या लवादान निकाल दिल्लो आसा 2018 14 ऑगस्टाक त्याच्यानुसार 3.9 TMC फीट उदक तांकां वळपाक दिल्लेलें आसा. पूण
आमी जर आमकां 24 TMC फीट उदक जे दिल्लें आसा तेचो वापर जर व्यवस्थीत रित्या करिना जाल्यार कर्नाटक फुडल्या येणाऱ्या कालखंडात आपणाले परते प्रस्ताव जे आसा ते मांडटाले आनी केन्ना म्हणटाले आमकां पिवपाक उदक ना, केन्ना म्हणटाले शिंपणावळीक उदक ना, आनी अशा पद्दतीन आपणाले प्रस्ताव जे आसा ते फुडें रेटपाचे यत्न करीत रावतात. दूधसागर व्हेलो जाल्यार उदका खातीर गोंयकारांचे हाल जातले अशें प्राध्यापक राजेंद्र केरकार सांगता. जाल्यार धार बांदोड्याच्या वेवसायिकांक दूधसागरा वयलो धंदो वतलो म्हणून चिंता उप्रासल्या. जर उदक जर डायवर्ट करून जर कमी जालें जाल्यार आमच्या ट्युरिजमाचेर अवश्य हांगा हें जातलो, इफेक्ट जातलो. ह्या दूधसागराचेर आमचे खुबशे हांगा गांव डिपेंडंट आसा. दूधसागर जर आतां डायवर्ट करीत जाल्यार आमगेले न्हंयचेर मोठ्या प्रमाणान हें जातलें. आख्खी जो आमची नॉर्थ गोवा जें आसा, अर्दी नॉर्थ गोवा जें आसा तें हे न्हंयचेर डिपेंड आसा. कारण हें उदक पिवपाचें निवळ उदक हें ओपा प्रकल्पाच्यान शुद्धीकरण जावन तें आख्खे नॉर्थ गोवाक जें आसा, फोंडा भागाक जावं आमची धारबांदोडा हितून वाळपय अशा भागांनी हें उदक सगळ्याक सप्लाय जाता. तेन्ना दूधसागर धबधब्याचें जें उदक दूधसागर न्हंयचें तें डायवर्ट करचे पयलीं गोवा सरकारान हेचेर कितें तरी करचें अशी तेंची मागणी आसा. एकनाथ खेडेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वेगवेगळ्या विशयावेल्यान ताळगांवची ग्रामसभा बरीच तापली. नळा घाण उदक येता, शेतांत उजो लागता आनी लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. हे आनी हेर जायत्या विशयावेल्यान समाज वावुरपी सेसील रॉड्रिगीसान ग्रामसभेत बोवाळ घातलो खरो, मात तिचे कोणेच कानामनार घेतले ना. इतलेंच न्ही जाल्यार कांय जाण तिच्या आंगारूय धांवून गेले. ही परिस्थिती आसा राजधानी पणजेक तेंकून आशिल्ल्या ताळगांवची. वेगवेगळ्या विशयावयल्यान ताळगांवची ग्रामसभा बरीच तापली. समाज वावुरपी सेसिलान जायत्या गजालींचेर उजवाड घालपाचो यत्न केलो, मात तिच्या उलोवपा कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. सेसिलाच्या कोतान नळाक घाण उदक येता, पूण हो विशय सोडोवपाक कोण फुडाकार घेना. ताळगांवच्या शेतान लागिल्ल्या उज्याचेरूय सेसिलान उपाय सांगला, मात तिचें म्हणणें कोणेच आयकून घेतलें ना. ओडशेल दर्यावेळेर लोक हाकपाक बसतात. कांय घरांनी अजून संडासूच दिल्ले ना, पूण ही गजाल कोणाक पटली ना. वेल्यान सेसील विशय काडटा म्हूण कांय जाणां तिच्या आंगार धांवून गेलीं. सेसिलान जायत्या विशयांचेर आवाज काडलो, पूण पंचायत सचिव सांगता सगळे विशय सुटावे जाल्यात खंय. पयल्यार न्हू आयज 8 ऑफ जून, आतां इन 1.5 month इतले इश्यूज आमी हायलायट केला आनी इट हॅज कम टू लायफ. That is regarding the first issue that happened was the sewage was mixed in the drinking water, and this issue of sewage being left out has been an old issue. आणि आम्ही इतले पार्टी रेज केला अँड देर इज स्टील नो सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम. ते करता करता म्हणटा आम्ही काय सोल्युशन ना. सो दिस इज वन थिंग दॅट वी नीड टू हायलाइट बिकॉज मोर देन 700 houses were affected, including where I reside. Around all those residents, I am from Borbad, then Wollebad, we were affected very badly. Second issue that I raised up was the fire issue in the fields. Over there, not even once I said I'm against the farmers. On top of that, I सांगलं की आमकां शेतकारांक सपोर्ट करपाक जाय. We should have a kind of a tractor की once it's like end of April, ते सगळे जे weeds आहा ते कातरपाक जाय, कलेक्ट करपाक जाय, आनी जे आमचे गौशाला आहा न्हू तांकां दिवपाक जाय. Either the panchayat can make money out of it or they can give it for free. सो आयची ग्रामसभा आमची तालिगांव पंचायत जालेली आसा. सो आयचे मेन टॉपीक आसलेले फर्स्ट एक फार्मर्साचो आसलेलो. Then about the septic water mixing with the drinking water हो एक मेन इश्यू असलेलो. सो पंचायतीन हेचेर एक्शन घेतलेली आसा ऑलरेडी अलॉंग विथ हॉनरेबल MLA ऑफ तालिगांव. पायपलायन न्यू ले केलेली आसा फूल, बिकॉज मेन होल आसा, मेन प्रॉब्लम आसा तो मेळना जाल्लो फॉर PWD डिपार्टमेंट. सो तेंचे मॅडम हॅज रिक्वेस्टेड की तुमी न्यू पायपलायनूच घाला फूल कंप्लीट. सो न्यू पायपलायन ले केलेली आसा आनी इश्यू इज बीन रिजॉल्व ना. लोकांक उदक बरें मेळटा त्या सायडीन, ते एरिया शंकरवाडी टू सपल मार्केट फूल एरिया तो उदक तो इश्यू रिजॉल्व जालो. सेकंड इश्यू तेमी आमचो डिस्कस जाल्लो अबाउट द इन्सिडंट टूक प्लेस इन द फिल्ड्स. तो क्लेम केल्लो की वन ऑफ द कंप्लेंटान की तो फार्मर्सूच थंय उजो घालता. सो तेणी सांगलें सजेशन दिल्लेलें आसा की तुमी एम्बुलन्स, फायर ब्रिगेड तांकां आपोवपाचें कॉर्डिनेशन. सो पंचायतीन एक्चुअली सांगपाक जाय म्हटल्यार पंचायतीनूच फूल इनिशिएटीव घेवन हो इश्यू रिजॉल्व केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जयघोष करीत सोमारा दिवचले तीर्थप्रमाण शिवराज्याभिषेक दीस सुवाळो उमेदीन मनयलो. ह्या सुवाळ्यात शिवमोगी व्हडा संख्येन वांटेकार जाले.
शुक्रारा 6 जुनाक सांग्यार पोलिसांनी वट्ट 10 कोटीची देवमाशाच्या ओकारीची तस्करी धरिल्ली. हे येदे व्हडले व्हड तस्करेक लागून ते विशीं गोंयांत आनी गोंया भायरूय मोठी चर्चा जाल्ली. मात 2 दीस जाले हे प्रकरणाच्या तपासात अजून मेरेन ठोस अशें कांयच पोलिसांक हाताक लागिल्लें ना. 6 जुनाक सांग्यार पोलिसांनी 10 कोटीची देवमाशाच्या ओकारीची तस्करी धरिल्ली. पोलिसांनी मुखेल दुबावी सावंतवाडीचो योगेश रेडकार, सांकवाळचो रत्नाकांत कारापुरकर आणि फोणेच्या साईनाथ शेठ हे तिगांक अटक केल्ली. कोर्टान हे तिगांकूय 4 दिसांच्या रिमांडात धाडल्यात. पोलिसांनी 2 4 व्हिलर गाडयोय जप्त केल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावलांनी पावन जाल्ले दिवचल नगरीत शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थाना वतीन हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. त्या निमतान शहरातल्या पोरण्या बस स्टँडा वयल्या छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्याचेर अभिषेक करून शिवरायाक अभिवादन केले. ह्या वेळार शिव मोगिनी छत्रपती शिवरायाचो जय जयकार केलो. ताचे पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडल्यान शिवरायाच्या पुतळ्याक फुलाहार ओंपून शिवरायाक मानवंदना दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजाचे तशें पळयत जाल्यार आमी हांगा जयंती करता, बाकीचे हो राज्याभिषेक सोहळा करता आणि त्याच प्रमाणे शिवाजी महाराजांचे वेगवेगळे कार्यक्रमूय करता. तेजो फाटल्यान उद्देश असो की जी नवी आमची पिढी आसा त्यांच्या बद्दल छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दलची माहिती पावपाची, तेजें जें कार्य आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांचें जें महान कार्य आसा राष्ट्र निर्माण आणि धर्म निर्माणाचें जें कार्य आसा धर्मरक्षणाचें तें आमच्या येणाऱ्या पिढी कडेन पावपाचें आणि आमचे जे युवक आसा त्यांच्या मदीं छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जे कार्य आसा जे शौर्य आसा ते प्रत्येकाच्या नसा नसान भिनपाक जाय. ह्या हिशोबा प्रमाणे श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान डिचोली शाखा तसेच विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि सगळे राष्ट्रप्रेमी शिवभक्त यांच्या मार्फत हो वर्षानुवर्ष कार्यक्रम करता. आणि आता आम्ही सकाळपासून छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करून त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन केले. फक्त सोहळा राज्याभिषेक सोहळा किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती इतल्या पुरती न रावता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आम्ही खरे मावळे आसा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजान आपल्या काळान राष्ट्र निर्माण आणि धर्मरक्षणाचे जे कार्य केले ते कार्य आम्ही फुडें व्हरतले अशी सगळ्यांनी ह्या दिसा प्रमाणे शपथ बाळगुया. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजान एकचो जेन्ना राज्याभिषेक जालो त्या अर्थान खऱ्या अर्थान छत्रपती जेन्ना तेका हे मेळ्ळे तेन्ना प्रत्येक सबंद हिंदुस्थानान अभिमानाची जी स्फूर्ती आसली ती स्फूर्ती परत आयज आमी अशा कार्यक्रम साजरे करून निर्माण करपाक जाय. आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक हांगा जमलेल्यांक श्री शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याच्या निमतान तुमकां परत सगळ्यांक बंदी दिता आणि देव बरें करूं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, भारत माता की. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. परवरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून स्थलांतरीत केल्ले देव खापरेश्वराच्या नव्या सुवातीचेर शुद्धीकरण विधी व्हडा उमेदीन जाली. वडा पुनवेच्या 1 दीस पयलीं वडाची पुजा करीत ही विधी जाली. ह्या वेळार लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक हाजीर आशिल्ले. एक वटपौर्णिमेचा उत्सव वटपौर्णिमा हो संपूर्ण देशात साजरा केला होता. आज या खापरेश्वराच्या जाग्याचेर काही घटना फाटी घडिल्ल्यो, काही रस्त्यामुळे काही फाटी फुडें देवाचें हें करचें पडलें. तो मेन वड आशिल्लो तो काडचो पडलो आनी परत ताचें रोपण ऑलरेडी नैसर्गीक परत तो हांगा आज उबो जाल्लो आसा आनी ताजे
आपल्या कोचाक वाचोवपाक खूब प्रयत्न केलो. एक 4-5 दीस तेंच्यांनी वेगवेगळे स्टेटमेंट दिवन पुलिसांक चक्रोवपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेच्या ऑफिसरांक तेंच्यांनी चक्रोवपाक केल्लो. दुर्घटना घडले नंतर सोमार दीस गोंयान स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेचे ऑफिसर पावले. तेंच्यांनी गांजा हांगा वचोनूय पळोवणी केल्ली. पूण आतां एक सत्य उगडकीस येयल्लें आसा. जो मनीस कोच आपूण थंय वचत नाशिल्लो, आपूण त्या भुरग्यां बरोबर वचत नाशिल्लो म्हणून सांगतालो, ताजो एक प्रूफ पुलिसांक तशेंच स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेच्या ऑफिसरांक मेळिल्लो आसा. जो भुरगो बुडलेलो लवप्रीत सिंग हेणें जेन्ना थंय स्पॉटार पावले तेन्ना एक उदक न्हाता आसतना एक व्हिडिओ काडलेलो आनी त्या व्हिडिओचेर हो तेंचो कोच दिसून येयल्लो आसा. सो सुरवातीक हे 4 भुरग्यांनी आमी 7 जाण गेल्ले आनी तितूंतले 2 बुडले अशेंच चित्र निर्माण केल्लें. पूण ह्या व्हिडिओन ह्या कोचाचो घात केल्लो आसा. सद्याक त्या कोचाचेर एक्शन म्हणून ताका सस्पेंड करपाची फूल तयारी जाल्ली आसा आनी सोमारा सांजचे पर्यंत एक ऑर्डर सस्पेंड ऑर्डर गोंयान पावपाची आसा. त्याच बरोबर हे जे पळय भुरगे न्हांवपाक गेल्ले तेंचेर एक केस रजिस्टर कर म्हणून सावथ गोवा कलेक्टरान फोंडा पुलिसांक ऑर्डर दिल्ली आसा. सो सद्याक जे वाचोवपाक गेल्ले तेवूय फसले आनी जे कोच आशिल्लो तो आपूण केन्नाच गेलोच ना म्हणटालो पळय तोय आतां सद्याक अडचणींत येयल्लो आसा. तेणी आपलो जी चूक जाली ती कबूल केल्ली आसा पुलिसां समोर आनी आतां तेजेर एक्शन ही जावपाचीच आसा. पूण आतां मेळिल्ल्या पुलिसांक आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हेंच्या ऑफिसरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे त्या दिसा 6 जाण वचनाशिल्ले तर 9 जाण गेल्ले अशें अंदाज आसा. ह्या कोचा बरोबर आनी 2 ऑफिसर आशिल्ल्याचो संशय ह्या ऑफिसरांक आसा. सो ह्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे 3 ऑफिसर सस्पेंड जावपाचे चान्सीस वाडलेले आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.